राजधानी पणजेतली स्मार्ट सिटीची कामां जेमतेम पुराय जावपाक कडेन पावल्या। स्मार्ट सिटी खातीर रस्ते लेगीत रुंद जाले। हे रस्ते रुंद करतना जी बारीक मोठी अतिक्रमणां आशिल्ली ती लेगीत काडली, तर कांय स्थलांतरीतूय केली। पूण सांतिने शीतल हॉटेल लागसारच्या जंक्शनाचेर आशिल्ली ती बेकायदेशीर इमारतीचेर मात कोणूच कारवाय करिनात। निमणे स्मार्ट सिटी पणजेचे सगळे रस्ते रुंद जाले। ताचे खातीर रस्त्यावयली जायती बारीक मोठी अतिक्रमणां काडची पडली। पूण सांतिने शीतल हॉटेला लागसार जंक्शनाचेर आशिल्ली बेकायदेशीर इमारत वचपाचे नाव घेना। ह्या जंक्शनाचेर मदोमद आशिल्ल्या ह्या इमारतीचेर कोणाचो आशीर्वाद आसा असो प्रश्न लोक उपरासपाक लागल्यात। ह्या इमारती खातीर हे जंक्शन अपूर्ण उरला, तशेंच ही इमारत मदीं आशिल्ल्यान येरादारी खातीरूय ती धोकादायक जाल्ली आसा। रस्तो अशीर आशिल्ल्यान हांगा येरादारीची कोयणी जाता, चलत यो वच करप्यांकूय त्रास जातात। तेन्ना ह्या इमारतीचेर बेगोबेग कारवाय करून येरादारी वेवस्था सुनिश्चित करपाची मागणी जावपाक लागल्या। पणजी स्मार्ट सिटीचो सगळ्यांत व्हडलो फायदो जालो तो म्हणजे जितले रोडा सायडीच्यान जे एन्क्रोचमेंट आशिल्ले ते सगळे एन्क्रोचमेंट चडशे एन्क्रोचमेंट क्लियर जाले। इतलेंच न्ही जाल्यार इवन क्रॉसीस आनी घुमट्यो आनी इवन झाडां व्हडलीं व्हडलीं झाडां सुद्दां थोडी कट जाली, थोडी शिफ्ट केली, सो आनी रस्ते मातशे क्लियर जाले। पूण हाका एकूच अपवाद आसा, म्हाज्या फाटल्यान जी तुमकां बिल्डींग दिश्टी पडटा ती बिल्डींग कंप्लिटली रस्त्याच्या मदोबर आसा आनी हें इम्पॉर्टंट अशें सांतिनेचें जंक्शन आसा। हांगा 3 रोड हांगा जॉयन जाता आनी इम्पॉर्टंट रोड आनी खूब ट्रॅफिक आसता। ह्या रोडाचेर मदोबद ही इल्लीगल बिल्डींग आसा। ती बिल्डींग अजून पर्यंत तशी आसा, ती कोणाच्या आशिर्वादान आसा हें अजून पर्यंत कळपाक मार्ग ना। कारण हांगा इतलो प्रॉब्लेम जाता सद्या, ट्रॅफिक एवरी डे जॅम जाता आनी हो रस्तो पळय कंप्लिटली अर्दोच आसा। हो अर्दो हांगा करपाकूय मेळूना, फुटपाथूय करूं ना, बाकीची सगळी कामां इनकम्प्लिटेबल उरल्या। तरी आसतना ही बिल्डींग वचना। आमी आयकल्या भशेन ही सद्याक कोर्टान चालू आसा केस, पूण जे ही इतली पब्लीक सेफ्टी खातीर इतली डेंजरस आसा ही बिल्डींग, जाल्यार एक्चुअली गव्हर्मेंटाक एमर्जन्सी क्लॉज लावन ही बिल्डींग काडपाक जाता। सो हे केन्ना वतली आनी केन्ना हे सांतिनेचें जंक्शन हे एन्क्रोचमेंटा पासून मुक्त जातलें आनी हे ट्रॅफिक हांगा स्मूथ जातलें तें आमकां आतां पळोवचें पडटलें।